सेजा कामगारांक आता अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटान तेको दिला। वेदांता मायनिंग कंपनीक जर कामगार आणि शेतकारांचे पडिल्ले ना जाल्यार आमकां मायनिंग कित्याक जाय असो प्रश्न किसान सभेन फुडें केला। घरा बसपाची पाळी येयल्ल्या सेजाच्या अस्वस्थ कामगारांनी शेनवारा किसान सभा हे शेतकरी संघटनेच्या पद अधिकाऱ्याची भेट घेऊन तांच्या मुखार आपली व्यथा मांडली। कामगारांनी आपल्या मागणीचे निवेदनही किसान सभेक दिले। या वेळार 150 परस चड कामगार हाजीर आशिल्ले। दहा वर्सां जाली मायनिंग आता बंद जाल्ली आसा आणि हे काम 10 वर्सां जाली मायनिंग बंद जाल्ली आणि ही चालू जावची म्हणून कामगारांनी खूप संघर्ष केलो। खंय खंय भोंवले ही करचे म्हणून पणजे आणि माळ सुद्धा खाल्लो ह्या लोकांनी, दिल्ली सुद्धा गेले। आयज चालू जाली सरकारान EC हांकां आतां ऑक्शन करच्या पयलीं ह्या कामगारांचो पयलीं विचार करूंक जाय आसलो। ते कंपनीक टर्म्स एंड कंडिशन घालूनच ताका दिवचे आसले। आयज पळय शेतकाऱ्यांचो सुद्धा विशय कसो आहा, मामलेदार ऑर्डर दिता आणि हे कंपनी कोर्टान वयता। हे कंपनी कोर्टान वयता जाल्यार सरकाराची ऑर्डर मान्य ना हांकां आणि हांकां काडून परत सरकार काडून परत ऑप्शन हांकां ब्लॅक लिस्टान मारूंक जाय कंपनी। जी कामगारांचो हित जाल्यार शेतकाऱ्यांचो हित जपता तांकां जी चलोवंक दिना। आतां ही मायन आसा, हे शेतकार आमचे मयेचे आसूं जाल्यार बिचोलचे आसूं, कामगारांक जे जर शेतकाऱ्यांक जर कितें दिवंक सोदिना जाल्यार कित्याक जाय मायनी? गरज ना मायनीची। आमकां जर कांयच फायदो ना हे मायनीचो जाल्यार गरज कितें आसा? शेतकाऱ्यांक काम मेळोंक जाय जाल्यार कामगारांक काम मेळोंक जाय जाल्यार शेतकाऱ्यांक कितें तरी मेळोंक जाय जाल्यार तुम्ही ही मायन चलोवंक जाय जाल्यार कितें फायदो? कांयच फायदो ना।